हे पळयात फोणेच्या आमिगोज ते बेतोडा जंक्शनाचे नवे रुंद रस्त्याक घालपाक हाडिल्ले हे डिवायडर। तांची लांबाय आणि रुंदाय हिसपा भायर व्हड आसा। ह्याच रस्त्यार फाटल्या म्हयन्यात 6 ते 7 जाणांक मरण आयलां। आता नवे डिवायडरांक लागून अपघात जायत म्हणून थळव्यांक हुस्को। आमी आसात आमिगोज जंक्शन टू बेतोडा जंक्शन ह्या रस्त्याचेर, जो जागो अपघात प्रवण क्षेत्र म्हणून फामाद आसा। फाटल्या कांय म्हयन्या भितर जवळ जवळ 6-7 लोकांक हांगा अपघातान जीव वगडावचो पडला। हांगा सध्या रस्त्याचे बगल रस्त्याचे काम चालू आसा, हॉट मिक्सिंगाचे काम चालू आसा। सो तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता, हांगा हे जे बॅरिकेड्स तुमकां दिसता, जे डिवायडर दिसता, ते हांगा रस्त्याक मदीं घालपा खातीर हाडलेले आसा। सर्वसामान्य प्रमाण रस्त्याचे महामार्गाचे रुंदीकरण जे करता ते अपघात टाळपा खातीर, लोकांक प्रवास करप सोयीस्कर जावचे, सुखकर जावचे म्हणून रस्त्याचे रुंदीकरण करतात। पूण हांगा भलतोच प्रकार पळोवपाक मेळटा। हांगा रस्त्याचे रुंदीकरण जालां खरें, अपघात वाडटात खरें, त्यान भायर हांगा हेचे बॅरिकेड्स हाडलेले आसा। म्हाज्या फाटल्यान तुम्ही पळोवंक शकता, हेचे डिवायडर जे आसा हे टोटल कॉन्क्रिटाचे आसा। सर्वसामान्य प्रमाण एक डिवायडर जो आसा तो 1-2 मनशां कडेन हालचो ना इतलो कॉन्क्रीटचो दणकट मजबूत असो डिवायडर आसा। हे डिवायडर जर रस्त्यार मदीं घातल्यान चुकून माकून जर एखादो दुचाकी स्वार जर तांकां आपटलो जाल्यार तेजें मरण हे निश्चित आसा। महामार्ग प्राधिकरण जे आसा, जे रस्तो रुंदीकरण जे करता, सरकार ज्या खातीर पयसो दिता ते लोकांचो जीव वाटावपा खातीर, लोकांक सोयी सुविधा उपलब्ध करपा खातीर, की लोकांचो मरणाकाळ हाडपा खातीर, असो सद्या हांगा प्रश्न निर्माण जाता। हे जे बॅरिकेड्स जे आसा हे जर घालीत, हांगा दिसपट्टे कितल्योश्योच शेकड्यांनी गाडयो येता वता, रातभर हांगा येरादारी सुरूच आसता। चुकोन माकोन जर हे डिवायडर हे घातले आनी हांकां जर कोणी आपटलो जाल्यार तेचें मरण निश्चित आसा। सरकारान हेचेर दखल घेवन जाता तितले बेगीन हे डिवायडर हांगा घालचे न्ही। हरशिल्ल्या हेर वाठारांनी जे डिवायडर आसा, शहर वाठारांत जे डिवायडर घालतात तसले डिवायडर घालचे अशी थळाव्यांची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर फोणेच्यान हांव शेखर नायक।